आठ आमदार डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनान नोटीस सुद्दां इश्यू जाल्ली ना. देन वी हॅड गॉन टू द हायकोर्ट ऑल्सो. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें की ते विदीन द टायम फ्रेम ते हियर करचें म्हणून. अजूनय ताजेर स्पिकरान नोटीस काडलेली ना. आनी द आयरनी इज की जेन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन इज पेंडींग अगेन्स्ट 8 मेंबर्स, त्याच मेंबरांक हे इंडक्ट करता. सो वॉट कायंड ऑफ जस्टीस इज दीस? सो ते आमी वी हॅव रिटन अ कंप्लेंट टू हिम सेईंग दॅट की तुवें गव्हर्नराक बरय की एलेक्स सिक्वेराक पळय मंत्री केला न्ही, ताका पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करचो म्हणून. बिकॉज ताजेर कंप्लेन आसा, मॅटर इज सबज्युडीस, ताजें आजून डिसिजन वर्डीक जाल्लें ना वेदर दॅट डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बाबा ते डिस्क्वॉलिफाय जाल्या काय ना ते जावनी मरे. कितें आसा तें पयलीं स्पिकराक ताजेर जजमेंट दिवनी, मागीर तुमी तुमची फुडली स्टेप घेया. देन वी इफ द डिसिजन इज इन आवर फेवर देन देर इज नो क्वेश्चन. ऑल दीज 8 people हॅव टू गो होम. समज स्पीकर इज गिवींग द डिसिजन अगेन्स्ट अस, वी वील अप्रोच द हायर कोर्ट ऑफ लॉ. पूण डिसिजन तरी दी. वन सायड यू आर डिलेईंग. एक तर तूं हियरींग तांचें काडना, पिटिशन चालू जायना, हियर जायना, आनी दुसरे सायडीन तुमी तांकां इंडक्ट करता. आनी ऑन रिकॉर्ड तुमच्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तांणी सांगलां मरे आमचें कमिटमेंट आशिल्लें म्हणून. ज्या मंत्र्यान रेजिग्नेशन दिलां ताजेर ताणें रेजिग्नेशन लेटरान सुद्दां बरयलां मरे, कमिटमेंट वर्ड यूज केला. सो दीस शोज दॅट दीस वॉज अ प्री प्लॅन्ड डिफेक्शन. आनी हे 8 डिफेक्टर हे घरा वचपाक जाय, कित्याक हांणी लोकांच्या मतदानाचें हो बिट्रेयल केल्लो आसा. So for that basis we had come, but speaker is not there. I have spoken to him over the phone. He has told me that once he's there in office, maybe tomorrow he'll call. I'm personally येऊन ताका मेळटलो. But today we have submitted that he has to write to the governor की अलेक्स सिक्वेराक डिस्क्वॉलिफाय करचो आनी बाकीचे कोण पळय आसा हे 8 मेंबर हांकां इंडक्ट करचे न्ही. कित्याक न्यूज आमकां आतां आयकूं येता की आनी लोक लायनीन आहा म्हणून, आनी भरती करपाचें म्हणून. सो ते करचें न्ही, हें ताणें ताका आतां गव्हर्नराक बरोवचें. कित्याक हे सरकार म्हाका दिसता इज आउट टू किल द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसीक ते बिलीव करना. सो आय थिंक वी हॅव कम टू स्पीकर. लेट सी वॉट स्पीकर से. समज स्पीकर जर तर करना देन वील हॅव टू अप्रोच द गव्हर्नर. इंडक्ट केला न्ही ताका. अरे पूण आतां म्हाका एक सांग, केस आतां आमी फायल केल्या, ताजेर तो जजमेंट दिना की तो खरोच डिफेक्टर काय नॉट डिफेक्टर तो, आनी ताका सरकार इंडक्ट करता. हो कसलो कायदो? अरे तूं आतां फाल्यां एक समज जर एक गोंयकार सादारण म्युटेशनाक गेलो आनी थंय जर जेन्युइन कंप्लेन आसा, ऑब्जेक्शन आसा, जाल्यार तुगे म्युटेशन जाता, तुज्या नांवार जाता. ही तशी केस मरे की थंय जेन्युइन थंय कंप्लेन आसा, डिस्क्वॉलिफिकेशन तांणी केल्लें आसा, ते अंडर आर्टिकल 192(2) अंडर 10 शेड्यूल इट इज क्लियर कट एंटी डिफेक्शन लॉ भायर पडटा ते 8 सो वाय द स्पीकर इज डिलेईंग? So is this a tactics of the government to delay and then induct them? ते सिद्ध झालं न्ही पयर. So let speaker decide no whether it is yes or no. Let him decide and then you take a call. तुम्ही जावचेच आसा, एकट्याक घेतला आतां आनी न्यूज आहा की आनी घेता म्हणून. ते आमी बरयला की आनी कोणाक घेवचें न्ही सद्या. आनी आज ताका पयलीं स्पीकर तेजेर एक्शन घेतलो, आयकतलो. स्पीकर जर तर घेना जाल्यार देन वी हॅव टू गो टू द गव्हर्नर. सो बाय द टायम इफ नॉट देन वी हॅव टू गो. सी नाव वी हॅव टोल्ड द स्पीकर टू एक्सपेडाइट. जर तो करना तातूंत आमी बरयला दॅट वी वील हॅव टू गो टू कोर्ट. वील हॅव टू अप्रोच कोर्ट. वील हॅव टू इंटरवीन. दीस इज आतां 10 म्हयन्याच्या वयर जालें, ताणें नोटीस सुद्दां काडली ना. पिटिशनाची नोटीस सुद्दां काडली ना ताणें.